थोडे दुखोवले आहा आनी दुखोवले आहा म्हणटा फाल्यां आमकां इलेक्शनाक वचूंक जाय, पार्लमेंट इलेक्शनाक वचूंक जाय आनी पार्लमेंटाक वयता आसतना कितें सांगतले? तुवें तर दोनूय तर ताका सांगप जजमेंट की फाल्यां जसो पारिकर सांगतलो तुमकां तवडका लागता काय आपूण लागता? तुका तवडका लागना म्हणटालो तो आपूण तूं कितें आहा तें आपणें फुडें जगत तुवें आमकां थोडो टायमूय दिवचो पडटलो केन्ना केन्नाय आमचे गांवचे लोक येता तेन्ना येस वेलकम. कित्याक आयज कितें जाता इलेक्शन जालें काबार जालें तशें न्हू. लोक आतां इतलो हुशार जाला हांव सांगून तुका लोक सारको जगून आहा म्हणटच हांव तुमचे कितें बाबा कोणाचे कितें अडचणी आसा तुमच्यांनी पुढाक करता. सीएमाचेय बाबा कामूय आमी करूंक जाय. सीएमय आमकां बाबा रिक्वेस्ट करतलो कितें काम करपाक सो तेंय आमी मानून घेवंक जाय. आफ्टर ऑल ही सीएम आनी 5 वर्स काडून आतां दुसरी 5 वर्स काडटा. आमची खोतिगांव वाठारांत जी आसा वाडल्या फेरी आसा थंय कशा घर 10 घरां आसली आतां लोकसंख्या वाडला घरां वाडोवपाक त्रास जाता. ते जर तुमी जर तेजेर लक्ष करून जर आमकां घर वाडोवपाक जर असं एक्झिस्टिंग घर असतील तर आनी वाडयली जाल्यार रावपाक बऱ्या पडटलें. हो एक इशू जालो. दुसरो इशू आसा आमचे नाबार्डान आमकां हांव जेन्ना सरपंच आसलेलो त्या वेळाचेर 70 लाख आमकां पास केल्लेले कुसके गांवांक वॉटरशेड प्रोजेक्टा खातीर. तो प्रोजेक्ट आमकां कोण तरी हांगा अडथळे हाडटा. एक्स आतां आमचे एक्स MLA आमकां सपोर्ट केलो हाडपा खातीर. आतांचे जे आमदार आसा ते थंय आपूण हें काम करपाक समर्थ आसा. तुमी हितून लक्ष घालपाक हें नाबार्डा स्टेट वे सांगलें आसा. नाबार्ड रेडी आसा करपाक. सर तुमी जर सांगलें जाल्यार कुसके गांव आमचे वॉटरशेड प्रोजेक्ट जर केलो जाल्यार खुबशे उत्पन्न घेवपाक बरें पडटलें. दुसरे आमचे फॉरेस्ट रायट आसा त्याच बरोबर आमचे थोडी एरिया प्रमुलगेट जाली ना तेय जर तुमी लक्ष घेवन जर केले जाल्यार म्हाका दिसता खोतिगांवच्या लोकांक सबसिडी घेवपाक आनी हें घेवपाक एग्रीकल्चर उत्पन्न घेवपाक बऱ्याक पडटलें. कशें आतां उत्पन्न घेता जमीन नांवार नासले कारणान फॉर्म 3 आसले कारणान आमकां सपोर्ट प्रायज मेळना. हो एक इशू आसा. आनी त्याच बरोबर काजूचो विशय जो आसा FRE जर जाले फॉरेस्ट रायट जर मेळ्ळे जाल्यार म्हाका दिसता सगळे सपोर्ट घेवपाक म्हणजे वयली 25 रुपया दवरला ते घेवपाक बऱ्या पडटले. हे 2-3 विशय तुमी आमचे वेगळो सॉल्व करचे आमकां फुडें लोकसभेक बऱ्याक पडटलें. वॉटरशेडीचो जर त्या पद्दतीचेर तशें दिलें ना अजून तो वॉटर एग्रीकल्चराक आनी ग्रामसभेक ठराव घेतला की लोकसभेक वोटींग करप ना लोकांनी घेतलो. आतां जर बॉडी मिटिंगे घेतलो जर तो दिला 15 जुना हाडलें सामान 5 म्हळ्यार सामान तशेंच पेंडींग आनी धूळ खात पडले आसा. आनी ती स्कीम चाली लावपाक आमकां तुमी सांगची. जी एजन्सी आहा ती बॉम्बेची आहा आनी चेअरमॅन सर तुमी आसा. जाता तितले पयलीं आमकां त्या स्पर्धेचेर दिवपाक लावचे. आनी तो एग्रीकल्चर ऑफिसर जाल्यार सांगता तो वॉटरशेडीचो विशय काडनाका तो विशय काडल्यार आपल्याक तापतो म्हणटा तो कोमरपंत म्हण आसतो म्हळ्यार तकली तापता म्हळ्यार कित्याक तो जालें तुजी बाबा प्रॉपर्टी जालें तेन्ना आमी बेगीनचे बेगीन पयलीं शेड जें काम आसा तें पॉयंट तेमी फिक्स केल्या थंय बांदार घालपाचें किंवा पाणी अडवा पाणी जिरवा हेजेर कितें काम करपाचें तितलें सगळें पॉयंट फिक्स करून गेल्यार तो आजुनूय तो रमेश तळवकर ती स्टार्ट करपाची ना. आनी तो स्टार्ट करपाक तीन कारण कित्याक ताका ती मशिबडार व्हरपा जाय ती स्कीम. तेन्ना बेगितल्या बेगीन फर्निचर पयलीं दिवपा लावचें आनी दुसरें आमकां काम स्टार्ट करपाक दिवचें. खरें पयलें सांगिल्लें आनी तुमी म्हणटा की तें पॉली हावसा विशय वचून काबार जालोच ना म्हणटले कारण हेज्या पयलीं तुका 4 खेप मेळ्ळा आनी तुमकां मेलय धाडली आनी तुमकां पत्रय धाडलें जाल्यार सुद्दां सर मागीर आतां 2013 पॉली हावस घालपाचें केल्ले पळय ते पॉली हावस मागीर जालेच ना. कॉन्ट्रॅक्टर पयशे घेवन सगळें पळोवन गेलो. कॉन्ट्रॅक्टर रमेश सरान हाडलो. फायनान्स कंपनी सुद्दां आमची फायनान्स दिवपाक ती कंपनीची बँक सुद्दां आमकां रमेश सरानच दिल्ली. आमी कार्यकर्ते ह्या नात्यान दिल्ली. आमी धरलें की थंय 1 रुपया मोडना आसतना जर कोट्याधीश जाल्यार जावं दी म्हणून पयलीं आमी कोट्याधीश जावपाक सोड मागयलें. आतां मागे 39 लाखाची लोन आसा आनी त्या भितरले 16 लाख रुपया कॉन्ट्रॅक्टर घेवन गेलो. आनी त्या टायमार समजा जर हांव जर बँके परत लेटर जर करना आसलो जाल्यार तो मागीर 39 लाख घेवन येतलो आसलो. आनी आयज 2013 सान धरले त्या 2023 10 वर्सां जाले हे आतां हांव त्रास काडटा. बँकेंतल्यान फोन येता पयशे भर म्हणून जाल्यार तुमी हेजेर सोल्युशन काडचें अशें म्हागेलें तुमकां हें आसा. सुभाष सरा कडेन हांव पयलीं उलयलो तें आनी तुमची अपॉयंटमेंट तो विशय मोकळे करया म्हूण सांगलें. परत अपॉयंटमेंट घेवप जालें ना. सर तुमी मातशें हितून लक्ष घालचें आनी आमकां त्या भितरल्यान मुक्त बरें हांव येतलोच ना सर. उरले कितले 4 जाण उरला. एक प्रिती गांवकर प्रभाकर गांवकर सुरेश केपेकर 2 आसा आनी मागेली संजय कुमार पंताली 1 आसा. आमचे जे फायली बीन आसा ते आमी घालता ते मातशें ते स्टॉक करून दवरता बेगीन बेगीन फॉरवर्ड करीत ना. ताका लागून म्हाका मातशें
आमचे अध्यक्ष आसा ते असे परफेक्ट असे आमचे पयलीं कामां सारकी जाताली पण आतां मातशें ते आमचे सभापती सांगून घेत तरी करता हय रेंट ए कार ही आसवय ते सगळ्यात मॅक्झिमम टॅक्सी सोडून रेंट ए कार घेवन येतात आणि ते रेंट ए कार स्पिडीन चलयता आनी एक्सिडेंट करतात ते रेंट ए काराक एक स्पीड गव्हर्नर बसून जर अप टील 80 स्पीड जर हें केली न्ही जाल्यार मातशी तेंची स्पीड कंट्रोलान उरतली ना ते हाडमुटी येता हाडमुटी ओवरटेक करता आनी तेच चड एक्सिडेंट करता इवन ब्रिजार मॅक्झिमम ते आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार ट्युरिजमा आमचें CRZचे लायसन दिवपाक खुबशी अशी हें जातात किरकिरी करतात म्हळ्यार डिले जाता लोकल लायसन्स आता उरल्या पयलीं रे पयलीं CRZ जाय पडटली ते CRZचे लायसन्स लोकल उरल्या पयलीं तुमी सगळे डॉक्युमेंट सबमीट करून कोणाचे तेजे लिस्ट सोमारा घेवन यो सोमतें CRZचे उरल्या तितकी लोकल आहा तेंची आनी दुसरी गोश्ट म्हळ्यार आमकां पार्किंग मातशी प्रॉब्लेम जाता बाकी ट्युरिजम बेल्टाक त्या रोडा सायडीक सगळें पार्किंग करतात आनी मेन फ्रायडे सॅटर्डे संडे टुरिजम सांगता त्या प्रमाणे आनी मागीर क्रिसमस न्यू इयर पिरियड आसता त्या टायमार खुबशी गर्दी जाता रोडान मुवमेंट जावपाक खूब कुस्तार जाता सगळो पावल टू पाटणी म्हणल्यार पार्किंग म्हणल्यार लोकांनी हडसो घातला ते कितें टोटल प्रॉपर्टी हडसो घालता पार्किंग दवरीच ना रोडार सगळें पार्किंग करता सो तांकां तें आयदर पार्किंग कंपल्सरी करचें किंवा एक पार्किंगाक खंयचे कडेन तरी अरेंजमेंट करता खरें म्हणजे खूब दीस जालो बॉसाच्या घरा कडेन येवपाक जाय आशिल्लो तो खूब फावटी म्हाका आपयतालो 1-2 फावटी प्लॅनूय केले बट तेन्ना शक्य जालें ना योगायोगान आज लोलया दामोदर हायस्कुलाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान तुमकां सगळ्यांक मेळपाचो योग आयलो बरी गजाल म्हाका ताच्या घरा कडेन च्या पिवपाक संद मेळ्ळी त्या निमित्तान गांवडोंगरी पंचायत आसत किंवा काणकोणांतले वेगवेगळे विशय FRC पासून FRA पर्यंत आनी वेगवेगळ्या विशेश करून आमी ताका म्हणटा की एक्चुली जेन्यून लोकांचे काही विशय कारणां वेगवेगळी आसतली हांव कारणांनी वचना पण म्हाका समजून घेवपाची म्हाका संद मेळ्ळी तुमच्या कडेन कम्युनिकेट केल्या उपरांत निश्चित रित्या मुख्यमंत्री म्हणून आनी विशेश करून ट्रायबल इश्यू असल्या कारणान एज अ ट्रायबल मिनिस्टर म्हणूनय बी इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्ही सांगलेले सगळे विषय इरिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल सभापतीकूय विश्वासान घेवन सगळे विशय सोडोवपाची गरज आसा आनी हांव सोडयतलो हेंय बी सांगता तुमकां परत एकदां कित्याक सोडयतलो हांवें सभापतीक विश्वासान घेवनूय सांगलां इदोरी हांगासर बरोबर आसा सोशल वेलफेअर मिनिस्टरी आसा कारण शेवटी आमच्या प्रत्येक योजनेचो फायदो हो लास्ट त्या मनशा पर्यंत पावूंक जायना जाल्यार कांय फायदो ना म्हणजे आमी वनधन केंद्र सुरवात केलें आनी तेजे 5 लाख रुपया सँक्शन जाल्यार ते उरले जाल्यार तें केंद्र सुरू करून कांयच फायदो ना एक्चुली ते तेज्या पर्यंत पावपाची गरज आसता म्हणून आतां FRCचो तेणी रायटली सांगलो घर आहा तें ताका निदान रिनोवेट करून बांदूंक थंय दिवपाचें परमिशन हें आमच्या कडल्यान सरकारान दिवपाक जाय FRCच्यो आमी जवळपास 2,500 केसी सुमार म्हणजे टोटल गोंयांतल्यान 10,000 केसी आसल्यो हांव फॉलोअप करतालो त्या प्रमाणे 2,500 केसी सुटावे जावपाक पावला 550 जाणांक 800 कितें जाणां 800 जाणांक आमी सनद दिली पूण म्हाज्या अंदाजान ह्या वर्सभराच्या भितर उरलेल्या 2,500तले जवळपास म्हणजे 1,600-700 लोकांक ह्या वर्सभराच्या भितर सनद मेळटली उरलेले वेगवेगळ्या लेवलाचेर आसा ते विशय सुट्टले ह्या दिसांनी बट तुमकां सगळ्या जाणांक म्हणजे हांव हे इलेक्शन असो म्हणून विशय सांगना परत एकदां सांगता म्हणजे लोलया सारकेल्या हांवें आतांच म्हटलां की पयल्या पंचायतीन गोंय सुरू जाता त्या वाटेंतल्यान पयली पंचायत आसा त्या पंचायतींतले विशय सुटावे जावपाक जाय आनी ते सुटावे जावपा खातीर म्हणजे म्हजो कटाक्षान पर्सनली लक्ष आसतलें परत केन्ना तरी पुराय काणकोण मतदारसंघातले सगळे इश्यू हँडल करता आसतना हे तुमचे सगळे इश्यू हांव पर्सनली एड्रेस करतलो पर्सनली सोडयतलो कारण हे इश्यू ना इजोराचे ना रमेश तवडकराचे हे इश्यू लोकांचे आहा आनी ते लोकांचे इश्यू सुटप ही काळाची गरज आसा शेवटी आमी सगळे जाण जाका आमी म्हणटा की मूळ हांगातले रावपी लोक आसा आनी तेंच्यो जर समस्या सुटल्यो ना तर अशें जावचें ना कारण गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां जालीं आमच्या लोकांक हाज्या फुडें आनी अशें दवरत म्हाका म्हणजे म्हाज्या मुख्यमंत्र्याच्या टेन्युरांत जितके विशय सुटोवपाक जावंक शकता तितके विशय सुटोवपाची म्हाजी तरी इच्छा आसा ते हांवें पयलीं सांगलां कोण खंयचे पार्टीचो हो म्हाका म्हत्वाचो ना कारण ते इलेक्शन ठरयतले इलेक्शन पळयतले बट सगळ्यांचे मुळावे विशय सुटप ही काळाची गरज आसा